मार्कूचें शुभ वर्तमान. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सोत मानीत आनी पवित्र स्नान घेत तो सोडवून जोडटलो, पूण जो सोत मानिना जायत तो खास्तीचें फर्मोण घेतलो. सोत म्हणटल्यां बरोबर ह्यो खुणा आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटलीं, आटवो भासो उलयतलीं, सोरोप दवरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतलीं. आनी सोमया जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. ताणें वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमया ताचे सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातल्या विजमितां उदेशी तांचें उतर थिरायतालो. देवाचें उतर हें.